ह्या प्रेस कॉन्फरन्सा फाटल्यान इतलोच उद्देश आसा की आयज जें वातावरण डळमळीत करपाचें म्हणजे वातावरण घुसपोवपाचे प्रयत्न चालला ऑपोजिशनाचे, त्या खातीर खंय तरी हांगा क्लियरन्स करपाक जाय आनी त्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्या पर्यंत जे पॉयंट आसा ते लोकांक पावपा खातीर हे प्रेस कॉन्फरन्स दवरिल्ले आसा. तुमी जाणा आसतले वत थंय ऑपोजिशन सुटिल्ल्या खातीर सुटल्या, खंयच्याय इश्यूआचेर इश्यू करपाक सोदता आनी खंय तरी सरकाराक खंय तरी फाटीं ओडपाक सोदता. आयज सरकार आयज आपलें काम वेवस्थीतपणे मुखार व्हरता, पूण हे कितें काय म्हणल्यार ऑपोजिशनाक कितें म्हणून काणकोण आतां कोवीड परिस्थिती कितली जाणा, सगळ्यांनी मेळोन तेजी फेस करपाक जाय आशिल्लें, पूण ऑपोजिशन ताका साथ दिना. वयल्यान कांय ना काय खंयच्यानी एक टिका काडपाक सोदता आनी हे डळमळीत करपाक सोदता. आमकां हो सरकार वेवस्थीतपणे चलोवपाक जाय आनी हो सरकार वेवस्थीतपणे चलता, पूण हे खंय तरी आडमेळे हाडटा, त्या खातीर तेजेर कोणाचे गैरसमज जावचो न्ही म्हणून ही प्रेस कॉन्फरन्स हांगा दवरिल्ली आसा. दोतोर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खाला आमचे सरकार विविध प्रोजेक्ट गोंयचे भल्या खातीर आनी गोंयकाराचे लॉंग टर्म हीत दवरून चालू केल्ले आसा. ह्या दिसांनी जर पळयत जाल्यार प्रत्येक प्रोजेक्टाक खंय ना खंय आडमेळ हाडपाचो प्रयत्न जाता आनी ह्या दिसांनी खुबशे सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स, हांव मुद्दम सेल्फ प्रोक्लेम म्हणटा, सेल्फ सर्टिफायड एक्सपर्ट्स, हे विविध विशयाचेर उलोवपाक फाटीं फुडें पळयना. सत्य विजयान सांगिल्ले प्रमाणे आमी आयज 2 विशय घेवन तुमच्या मुखार आयल्या. एक म्हणजे मोल्या जे 3 प्रकल्प प्रपोज्ड आसा, एक रेल्वे लायन डबल ट्रॅकिंग, एक 400 किलोवोल्टाची पावर ट्रान्समिशन लायन आनी रस्त्याचे रुंदीकरण. तशेंच म्हाळदयचेर जे वादळ उठयल्लें वता ताजेरय आयज आमी हांगा उलयतले. पयलीं आमी जर मोलेचो विशय घेत जाल्यार हे 3 प्रोजेक्ट जर आमी पळयले जाल्यार हे आशिल्ले प्रोजेक्ट, नवो एकूय हातून प्रोजेक्ट ना. रेल्वे लायन ही दूधसागराच्या कडेंतल्यानच वतली, थंयच्यानच वतली, सेम अलायनमेंट, हातून कांय चेंज जावचो ना, फक्त डबल ट्रॅकिंग जाता. म्हणजे मिटर गेजा वयल्यान ब्रॉड गेज जाली आनी ब्रॉड गेजा वयल्यान आयज डबल ट्रॅकिंग जाता. आनी कित्याक जाता तुमकांय खबर आसा, म्हणजे एक रेल्वे जर तेवटेन येता जाल्यार दुसरे रेल्वेक हेवटेन वचोंक म्हणसर दुसरे रेल्वेक वयर वचोंक म्हणसर रावचें पडटा. आमचे राष्ट्राचें नुकसान हे खंयचीच म्हाका दिसता खंयचोच देश हे नुकसान सोंसचो ना अशें. आनी आमचे उदरगती खातीर कितेंय जर आमी करतले जाल्यार आमकां नुकसान आनी फायदो हातून दोनी बॅलन्स दवरून करचें पडटलें. हांव मुद्दम आतां नमूद करता, साळावलीचो आमचो प्रकल्प, अंजुणेचें आमचें धरण, आयज जर सांग्याच्या आनी अंजुणेच्या 70 लोकांनी जर सॅक्रिफायस करून आशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां साऊथ गोवाक तर उदकाचे वानवा जातली आशिल्ली. आयज साळावलीचो प्रकल्प जर जावन आशिल्लो येदो व्हडलो डॅम जाल्यार आमकां आयज उदक मेळपाक कठीण जातलें आशिल्लें. अंजुने तेच आसा, संपूर्ण नॉर्थ गोवाचो पार्ट तो फीड करता. एनवायरमेंटाची कितली हानी जाली आनी आमकां कितलो फायदो जाला हो ह्या 150 वर्साच्या प्रकल्पांतल्यान आमकां कळटा. आमी खंय तरी समजूतदारकेन आमी तो विचार करून आमी प्रकल्प करपाक जाय. ताका प्रोसेस आसता. एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणजे पेपर वर्क न्ही, ताका भरपूर स्टडी वता. हे जे सेल्फ प्रोक्लेम एक्टिविस्ट आसा, जे एक्सपर्ट आसा, जे म्हणटा ताणी मुद्दम हे सगळे पॉइंट्स विचार करचे. गोंयच्या फुडल्या पिळगे खातीर आमी कितें दवरतले. आयज आमी जे खाजन जाचे आमी सगळे जाण तोखणाय करता, खाजन इज अ आर्टिफिशियल इंटरवेंशन इन द नॅचरल इकोसिस्टम. आमी बांद घालून दर्याचें उदक भितर येवपाक आडयता, आमी विसरले. पूण खाजनाचे खूब बेनिफिटी आमी पळयले. आमची शेतां राखली खाजनान, आमची बांयो राखल्यो खाजनान, आमकां पीक दिलें, आमची कितलीशीच पिळग्यो आमच्या त्या खाजनाचेर आमी पोसल्यो. म्हणजे ताजो आमकां एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट पॉझिटिव्ह जालो. मोलेची रेल्वे आयज दूधसागर काल कोण तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले, दूधसागर आमी बरो पळयतालो, दूधसागर आमकां दिसचोच नाशिल्लो जर रेल्वे लायन नाशिल्ली जाल्यार. आमकां सगळ्याचो विचार करून सगळी लिगल प्रोसिजर फॉलो करून हे 3 प्रकल्प हातान घेतल्या.
आणि प्रोग्रेस म्हणटा तो भारतीय जनता पक्षच करून दाखोवपाक शकता. आयज गोंयांत रस्ते, पूल हाचे जाळे विणपाचे आमी हातांत घेतला. आमचे गोंय आमी भारता कडेन कनेक्ट कशें करतले इन अ बेटर वे, त्या 3 प्रकल्पांतल्यान आमकां दिसता. रेल्वे, रोड, पावर, मनोहर भाई आसूं, पार्सेकर सर आसूं, आमचो दोतोर प्रमोद सावंत आसूं, हांणी जें कितें गोंया खातीर केलां हें म्हाका दिसता एक पॉझिटिव्ह डायरेक्शनान केलां. अशें आमकां फुडल्या पिळगेन उतरां काडली जाय.